प्रितीच्या भावान भयणू 1994 वर्सा रुवांडा ईस्ट आफ्रिका ह्या देशांत एक सिवील वॉर जालें आनी अशें म्हणटात की 100 दिसां भितर 8 लाख मायजूच लोकां मदें झगडी जावन ते मरोन गेले. आनी तातूंत मदलें न्हू एक 14 पिरायेच्या एकलो भुरगो मार्सेल नांवाचो मार्सेल विनेजा हाची फामील मरोन गेली आनी वर्सां गेलीं आनी हो भुरगो एक जेजुईट पाद्री जालो. एक दीस आपलें फुडलें शिकप करूंक तो रुवांडा सोडून दुसऱ्या देशांत वयचे आदीं ताणें आपल्या गांवघरा वचूंक थारायलें आनी थंय जंय आपणाची फामील नेकिपिल्ली आसा थंय वचून भेटूंक ताणें थारायलें आनी तो गेलो आनी तांच्या फोंडाची तो उबो आसलो. तेच बरोबर थंयच जो कोण मनीस जाणें ताच्या फामिलीक मारलोली तोय थंयच उबो आसलो. आनी तो मनीस म्हज्या भावान भयणो दिमेर पडटा आनी हाचे कडेन विचारता, मार्सेल तुज्या काळजांत म्हाका भोगसूंक आजून जागो आसा? आनी फादर मार्सेल एक इंटरव्यूआंत अशें जबाब दिता. तो म्हणटा स्वताच्यान म्हज्यान ताका भोगसूंक म्हाका शक्ती आसूंक ना, पूण त्या वेळार म्हज्या परस एक व्हडलें कितें म्हज्या भितर आयलें आनी हांवें ताका भोगशिलो. तो म्हणटा की आपणें ताका उबो केलो आनी ताका वेंग मारली. वय म्हज्या भावान भयणो फादर मार्सेलाचे जिवितांत काळजांत एक राग आसलेलो आपल्याचे फामिलीक कोणें मारला ताचो, एक मनशान ताचे फामिलीक मारलेलें आनी ताका दूख केल्लें. आनी तोय एक बणकुणीत कसो आसलो, पूण तो म्हणटा जेन्ना हांवें ताका वेंग मारली म्हाकाय सुटका मेळ्ळी. आयज मोगाच्या भावान भयणो जेजू आमकां भोगसण्याची मनशां जावंक आपयता आनी भोगसणे मोगाच्या भावान भयणो आदल्यो दुखी ह्यो पुशिता पूण तातूंतली आमकां मेकळीं करता. भोगसणें आमकां कितें जावन गेलां तें बदलिना, पूण मुखार फुडें कितें जातलें तें बदलता. आमचो संबंद आमचें नातें एक संपूर्ण जातलें जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी दुसऱ्यांचे चुकी वो कितें वायट केलां ताचेर तें मेजून आमचें हें संबंद घट जावचो ना, पूण जेन्ना आमी देवाची दया दुसऱ्यांक दाखयतात आनी दितात तांचे वेल्यार आमचो एक संबंद एकामेकां कडेन संबंद वाडटा. आनी आयज जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां तेंच करूंक आपयता. एकामेका लागीं संबंद मोडूंक न्हय, पूण एकामेका लागीं संबंद जोडूंक तो आमकां आपयता. भोगसण्याची मनशां जावन एकामेका लागीं संबंद घडोवंक आपयता. आनी आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो जेजूच्या शिकवणेंत एक तत्व एके भाशेन एक तत्व आसलें, तें म्हणल्यार मोगाच्या पण तो आमकां सगल्यांक ताका सगळें परफेक्शन जाय आसलें, ताका संपूर्णताय जाय आसली. ताकाच लागून मातयेवाच्या 5व्या अवसरांत 40 आनी 8 वडीन तो म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशींच तुमी संपूर्ण जायात. Just as your heavenly Father is perfect, you also need to be perfect. मोगाच्या भावान भयणो इश्टागोत फ्रेंडशीप एक कांच्या भाशेन नाजूक, ती एकदां मोडली जाल्यार ती आमच्यान घडोवंक जाता, घाम लावन आमी ती घडोवंक जाता, पूण मोगाच्या भावान भयणो ती ओरिजिनल कशी व्हरचें ना न्हू. एक ग्लास फुटलो जाल्यार तो कितलो गोड तो ओरिजिनल कसो दिसना, कित्याक क्रॅक्स दिसती पडटलेच. आनी आयज जेजू आमकां मोगाच्या भावान भयणो काळजीदारपणान हें असलेच संबंद मोडूंक न्हय, पूण जोडूंक आमकां आपयता. आमी एकामेका लागीं संबंद जोडूंक वावरूंक गरजेचें. आनी हो संबंद घडटल्यार न्हू आमी आमच्या जिवितांत 3 शिकवण्यो आमच्या जिवितांत आमी घेवया. आमी पळयत जाल्यार न्हू कांय वायट अणभवाक लागून आमच्यांनी दुसऱ्यांक म्हणूंक सोंपें म्हाका तूं आवडना, आय डोंट लायक यू. पूण मनशाक आदार दिवप आनी ताका आपणावप ताची चूक आसून देखून हें करतलो जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो आयज आमकां क्रिस्ती पवित्रपण जाय. आनी आयज जेजू आमकां हातूंत वाडूंक आपयता.
कांय गैर समजाक लागून वो झगडींक लागून आमच्या नात्यांत मनशाक भायर घालपाचें दार आमी रोखडेंच दाखयतात. हांव हे मनशाक केन्नाच चोयचो ना, पूण चूक केल्ल्या मनशाची परिस्थिती समजून घेवन ताका आपणावंक आमकां क्रिस्ती काल्तिकाय जाय. आज जेजू हेय गुणांनी आमकां वाडोवंक आपयता. आमकां आवडनाशिल्लो मनीस ताचें दुस्वास करप, ताचें कितें वायट उलोवप हें आमकां चडूच सोंपें. पूण आयज आमकां जेजू क्रिस्त आपलो मोग पळजळावंक आपयता आनी ताका लागून क्रिस्ती माये मोग आमकां माये मोगाची आमकां गरज. हातूंतूय जेजू आमकां वाडोवंक आपयता. मोगाच्या भावन भयणो, हे 3 गूण आमी आमच्या जिवितांत लावंक गरजेचे. दर एक क्रिस्तांच्या पडलावदारान हे 3 गूण लावंक गरजेचे. आमकां सगळें दुसऱ्या लागीं संबंद मोडूंक सगळेंच सोंपें, पूण तें घडोवंक जायतो तोकोस जाय आनी जायतें देवाचें बळ जाय. आयज आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करुया. जायते फावटी आमी असले परिस्थितींत पडलेलीं आसात. आमी दुसऱ्याचें वायट उलयतात, दुसऱ्या आमकां कोणें चुकी केल्ल्यात तांचें आमी नांवच पिड्यार करून दितात. पूण आज जेजू म्हणटा हें करचे सुवातेर आनीक वायट पातळचे सुवातेर बरें पातळूंक आमी एकामेका लागीं बोगसणाचीं मनशां जावंक गरजेचीं. हें सगळें आमच्या जिवितांत कितें वायट जाता तें मोगाचे भावन भयणो तें आमी सोडून दिवया आनी ताचे बदलेक आमी क्रिस्ती मायेमोग, क्रिस्ती काल्तिकाय आनी क्रिस्ती पवित्रपण आमच्या जिवितांत घेवया. आनी आदल्यो सगल्यो चुकी आनी आमचे कितें झगडीं जीं आसात तीं आमी विसरून देवाच्याच कृपेन वाडोवंक, देवाच्याच मोगान वाडोवंक आमी वावरुया आनी तोच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवया.